नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। विधानसभा वेंचणुको अपवाद मानून पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलूंक सूट दिवची सरकाराचो हायकोर्टान आर्ग्युमेंट 10 ते 12 मे मेरेन डिलिमिटेशन आरक्षण अधिसुचोवणेक 25 मे मेरेन प्राझ। गोंयकारांक लायटीची बिलां 3 म्हयने इतली वाडोवन सरकाराक FPPCAचे 92 कोटी कंज्युमरा कडच्यान करतलो वसूल। दर युनिटाक 42 पैसे ते ₹1.20 मेरेन वाड। MPTची जनसुनावणी सोपून सोपना 3 दिसां खातीर म्हणून सुरू जाल्ली वास्कोतली सुनावणी पावली 5व्या दिसार। वास्कोकारांक माचेर बशिल्ल्यांची जाप मानवना। सोनचीचे मायनिंग सध्या बंद। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तांच्या 12 कंपन्यांक मायनिंग चलोवंक सध्या बंदी। कन्सेंट टू ऑपरेट रिन्युअलाक हरकत। प्रदूषणाचेर खर पावलां उखलपाची कंपन्यांक सुचोवणी। फातोड्ड्या वाठारांतल्यो बांयो सिवेजीच्या उदकान पिड्ड्यार। उदक मनशांनी न्ही गोरवांनी सुद्धा पिवपाच्या लायकीचे ना। 7/24 उदका पुरवण खबरामाळेन प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। आनी मायनिंग केशीन आरोपी दिगंबर कामतीचे अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर जाप दिवंक SITन मागलो वेळ। कोर्टाचो SITक 12 मे मेरेन प्राझ। तो मेरेन कामतीक थाकाय। सरकारान डिलिमिटेशन प्रक्रिया पुराय केल्या उपरांत पंचायतीची वेंचणूक घेवंक गोंयच्या वेंचणूक आयोगाक कितलो वेळ लागतलो काय म्हूण हायकोर्टान जाप मागल्या। 10 ते 12 मे मेरेन डिलिमिटेशन आनी आरक्षण जातले म्हणून सरकारान कोर्टाक सांगला। 2.5 म्हयने विधानसभा वेंचणुकेक पुराय यंत्रणा वावुरतली। हो अपवाद मानून पंचायत वेंचणूक मुजती परस फुडें धुकलूंक दिवची म्हूण सरकारान आर्ग्युमेंट घाला। गोयच्या पंचायत वेंचणुकेचे सरकारान केल्लें कोबुसांव हायकोर्टात पावलां। अजून मेरेन आयोगान वेंचणुकेचे कार्यावळीचेर जाप काडिल्ली ना। सरकारूच तारखो डिक्लेअर करीत आसा। पंचायतीची मुजत 27 मायाक सोंपता आसतना वेंचणूक 17 जूनाक कित्याक काय म्हूण ही याचिका। हायकोर्टात याचिकादारान पंचायत वेंचणुकेचेर आर्ग्युमेंट घाले ते हे। पंचायत राज कायद्या प्रमाण पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपच्या पयलीं वेंचणूक घेवप बंधनकारक। फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत कार्यकाळ सोंपले उपरांत 6 म्हयन्यां भितर वेंचणूक घेवंक मेळटली। नैसर्गिक आपत्ती वा दंगे, कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न अशे मनशाचे चुकीन आयिल्ल्या अरिश्टांचे परिस्थितीत वेंचणूक फुडें धुकलपाक अपवाद म्हणूं येता। मात गोंय सरकार असले खंयच्याच अपवादात्मक परिस्थिती शिवाय वगीच पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलता। याचिकादाराच्या ह्या आर्ग्युमेंटांक सरकारान जाप दिल्या ती अशी। सद्याचे परिस्थितीत पंचायत वेंचणूक 17 जूना पयलीं घेवप शक्य ना। 4 जानेराक राज्य वेंचणूक आयोगान सरकाराक पंचायत वेंचणुकेची तयारी करूंक सांगिल्ली। मात त्याच दिसा विधानसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत आचारसंहिताय लागू जाली। त्या उपरांत पुराय राज्याची यंत्रणा सुमार 2.5 म्हयने विधानसभा वेंचणुकेक वावुरताली। 10 ते 12 मेक डिलिमिटेशन आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जातली म्हूण सरकाराचो दावो। त्या उपरांत एका सप्तका भितर पंचायती आनी वार्डा प्रमाण मतदारांचे लिस्ट तयार करतले। पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपच्या पयलीं 25 मेक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काडूं येता। पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी केन्ना मेरेन येवंक जाय हें सरकारूच हायकोर्टाक सांगता। एजीचे आर्ग्युमेंट पयल्यार वेंचणूक आयोगाचो रोल सरकारूच करता काय कितें म्हूण खंडपीठान एजीची फिरकीय घेतली। सरकारान डिलिमिटेशन आनी आरक्षण पुराय केले उपरांत वेंचणूक घेवंक आयोगाक कितलो वेळ लागतलो तें कळोवचें म्हूण कोर्टान राज्य वेंचणूक आयोगाक सांगला। ते जापे प्रमाण केस बुधवारा हायकोर्टात चालू उरतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंयकारांक आतां लायटीची बिलां 3 म्हयने वाडोवन येतली। सरकार गोंयच्या FPPCAचे बिलाचे 92 कोटी कंज्युमरा कडच्यान वसूल करपाचो आसा म्हणून वित्तमंत्री पांडुरंग मडकयकारान जाप दिल्या। फुडल्या 3 म्हयन्यांत खंय लोकांक तांचे कंज्युमर स्लॅबा प्रमाण दर युनिटाक 42 पैसे ते ₹1.20 मेरेन नित्या परस चड बिलां येतली। एक म्हणल्यार आमचो फ्यूल पॉवर परचेज अँड कॉस्ट एडजस्टमेंट आसा FPPCA म्हणटा ताका चार्जीस फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ फायनान्शियल इयर 2016-17 हे आमकां तेंच्यांनी चार्जीस दिवं नासले हे करून आनी आतां आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी जवळ जवळ बील धाडलेलें आहा 92 crores
which Goa government has to pay them, otherwise will be in a problem. So आम्ही बेस्ट ट्राय केली लास्ट वर्सा लायट वाडोवनासली, ह्या वर्सा वाडोवनासली आनी आमकां वाडोवपाची ना फुडें, पूण हे चार्जीस आहा ते आमकां पे करचे पडटा. सो द डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड टू आमी एकदम हे चार्जीस लोकांक घालचे पेक्षा एक मंथली थोडे करून, कारण इट्स अ मॅन्डेटरी वी हॅव टू पे, कस्टमर हॅज टू पे. आनी त्या खातीर आयज ती न्यूज पेपराचेर येयल्ली आसा गोवन्साचेर, ही सगळी करेक्ट ना, कोणी तरी ताका ती हें दिल्ली आसा, थोडी सारकी केल्ली ना. पूण डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड ऑलरेडी हें करपा खातीर. आनी एक म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा प्रेसाक आनी आमचे कन्झ्युमर्स आहा तांकां लोकांक, इट्स द चार्जीस वील बी आमी मिनिमम जे आसा 0.70%, 70 पर युनिट, 70 पैसा पर युनिट मिनिमम. आणि त्याच्या वर आय विल गिव्ह द डिटेल्स दॅट कन्झ्युमर्स विल हॅव टू बेअर ओनली फॉर 3 months. दिस इज अ एश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट, because we have to pay 92 crores and it is only for 3 months. We'll charge on the bills from next month, and it is we have tried our best to minimize it, and that I can just brief you what will be the charges on the end. दक्षिण गोयच्या आमदाराबरोबर दक्षिण गोय जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑफिसांत 20 मंत्री मडकयकारान मंगळारा बसका घेतली. प्रत्येक आमदारान आपापल्या वाठारांतल्यो कंप्लेनी मंत्र्याक सांगल्यो. LED लायट्स, प्री मॉन्सून कामां, ट्रान्सफॉर्मर, पोन्न्यो जाल्ल्यो वायरी आनी मोडके लायटीचे खांबे असले विशय बसकेन आयले. मिनिस्टर पळय मुखेलकार तो आनी बार आसपा मनीस न्हू रे, तो जाणा काय व्हडलें सांग मना ताका माळाले कितें सिट्युएशन पावला. माळाले म्हणजे पावर सिट्युएशन नॉट बॅड, बट हाली कोलवा सर्विसेस न्हय व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जे पळय विजना हेल्मेट ते आसा लांबे अशें केले, ते लांब्या कारण तिने LED घाल म्हणून. And the understanding was whenever Shelde fails, Karnataka fails, you switch over to Maharashtra. So that Honda people, they are not contactable sometimes, they delay. As a result, it takes half an hour. If it can be done in 5 minutes, switch over, it takes half an hour sometimes. So that I have to fix. Responsibility and directions will be given to them. Then LED fixtures are being fixed. Nobody is maintaining them. That also he has said, he has asked to call the company people. Because now many places LED fixtures are not working. They have not put it properly also. Then spares and underground cable repair kits are not available. That we have told them to procure. Because of monsoon there will be problem. Then another issue I have raised is of the staff quarters in Aker. It is in very pathetic condition. वाठारांनी स्ट्रीट लायट घालपाक उरले. सो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आपूण ते फ्री कंडक्टर तांकां उडोवन दिता म्हण सगळे टोटल आमकां स्ट्रीट लायट घालून दिता म्हण ही बरी खबर मिनिस्टरान आमकां दिला. हांव शाबासकी दिता मिनिस्टराक. सगळे लायटीचे आमगे कितें डिफिकल्टी आहाय त्यो तेणे आयकून घेयल्यो आनी आमगेल्यो कितके डिफिकल्टी आसल्यो, जायते वर्साचे प्रॉब्लम्स आसले, ते इतली वर्सां सॉल्व जायनासली. आतां आमकां आमगेल्या मिनिस्टरान आमकां एक उतर दिलां, हे 1 म्हयन्या भितर आमचे स्ट्रीट लायट, LED लायट्स आनी एअर प्रॉब्लम आहाय ते सगळे स्टार्ट करता म्हणून. मे म्हयनो सोंपता म्हळ्यार LEDचो इश्यू जाग्यार घालता म्हूण मडकयकारान उतर दिला. तशेंच JE लायनमॅन फोन उखलिनात जाल्यार मंत्र्याक फोन करात म्हूण मडकयकार सांगून आयला. कंप्लेन खूप जाणांची येयल्ली आसा. ज्या कडेन कोण पळय फोन पिकअप करना, तुमी म्हाका सांगचे, हांवें म्हाजो फोन नंबर दिल्लो आसा तुमकां सगळ्यांक लोकांकय दिल्लो आसा. अमक्या जाग्यार तर इमिजिएटली वील टेक एक्शन ऑन दॅट हू इज कन्सर्न JE ऑर लायनमॅन देर. They has to attend the phone calls. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. MPTची जनसुनावणी सोपून सोंपना. 3 दिसां खातीर म्हूण सुरू जाल्ली वास्कोंतली सुनावणी 5व्या दिसार पावली. वास्कोकार बंदराचे ड्रेजिंग नाका, कोल हँडलिंगाचो विस्तार नाका म्हूण ठाम आसात. मंगळारा जाल्ले सुनावणींतल्यानूय वास्कोकारांच्या हाताक कांयच लागूंक ना. वास्कोकारांक माचयेर बशिल्ल्यांची जाप मानवना. बुधवाराय सुनावणी जातली. MPTच्या एक्सपान्शन प्रकल्पावेले सुनावणेचो मंगळारा 5वो दीस. मंगळारा बंदराच्या ड्रेजिंगाचो इश्यू आशिल्लो. कोल हँडलिंगाचो विस्तार जायत जाल्यार वास्कोकार काबार जातले अशे एक्टिविस्ट म्हणटात. हे एक व्हडलो हो एक पब्लीक हियरिंग प्रोसेस आसा, तो सारको जायना आनी हाका लागून सत्य आसा तें मुखार सरना. पूण सबंद गोंयकाराक आतां कळून आयलां की हे सगळे
लोकांक सांगनासतना गोंयांत कोल हाडपाक सोदतात. जी न्हंयो ड्रेजिंग करून सगल्यो 6 न्हंयो आमच्यो मेन कोल हँडलिंगा जेन्ना यूज करतले, जेन्ना आमची रेल्वे ट्रॅक डबल जातले, हायवेज कंप्लीट जातले आनी पोर्टाची सगळीं कामां जातली बेतला आनी एमपीटी, जाल्यार गोंयकार हांगा कशे रावतले? तुमकां गोंयांत कितले गोंयकार मेळटले आनी गोंयांत इकॉनॉमिक एक्टिविटी कितें आसतली? जाल्यार फक्त 3 कंपनीज जिंदाल, वेदांता आनी अडानीच गोंय चलयतले. Once salt water starts entering our soil, our cropping patterns will change. This is going to prove to be a very serious agricultural hazard. Salt in the soil, would change our cropping pattern. Our agriculture would suffer. A lot of plants which we see, which are growing say at 3 and 4 kilometers inland, will be destroyed, and only marine plants or marine species of plants which can grow in salt water would grow in those areas. So this is something what will be an agricultural hazard for the state of Goa. Modi says सबका साथ सबका विकास. Your MPT says Adani, Jindal, Agarwal का विकास, वास्को का सत्यानाश. Here we have our respected collector and additional collector sitting in front of us. Time and again they keep coming as turn by turn. We have made complete proof we have submitted to you. The GSPCB is saying that there is pollution. When there is a violation, why are you all not taking action? You all can stop a public nuisance, which is right in your power, sir. We are asking you for that. Stop that nuisance. एक्टिविस्टांनी वास्कोकारांची बाजू बरे तरेन मांडल्या म्हूण आमदार कार्लूस उलयलो. तो एमपीटीचे कोल हँडलिंग एक्सपान्शन नाका म्हूण लोकां वटेन रावला. एमपीटीची ही सुनावणी आतां 6व्या दिसाचेर पावल्या. बुधवाराय सुनावणी जातली. Here I would ask the Ringo Pollution Control Board is when the readings are high, why have you not withdrawn the consent to operate? Yeah, correct question. We'll be asking for 4 days now. Another major thing is that MPT has made a statement regarding outsiders. I think we all go on here at first. Yeah. I'm putting Goenka and my hospital. See, and now I just heard this, and I'm telling you that it is very enlightening that so many NGOs have come to Vasco. I think they must be knowing more about Vasco. Even I think Mr. Anil will be knowing more about Vasco now after sitting in rehearsal. But then I just want to make a point is that Goa Pollution Control Board should have withdrawn that the consent to operate. When they know pollution levels are high, why are they doing this? Exactly. कोल हँडलिंगाचेर टीसीपी मंत्री विजय उलयलो. We are getting a lot of electricity. All the electricity that we are getting for Goa is for no damage caused to Goa. We are getting it from the central grid and from the western grid. Somewhere there will be a coal plant. Somewhere there will be some pollution. So खंयचे तरी जगान ते जाता आनी मागीर ती इलेक्ट्रिसिटी आमकां मेळटा. सो हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी गोंयांत घेवंक जाय की आमकां कोल ट्रान्सपोर्टेशन कंप्लीट बंद कर अशें जर आमी म्हणलें जाल्यार आमकां इलेक्ट्रिसिटी फाल्यां मेळपाक त्रास जावंक शकता. सो हाजे खातीर कोलाचे विरोधान जे लोक आहात तांचे बरोबर हांव सिम्पथायज करताच, कित्याक द इश्यू देर इज ऑफ हँडलिंग, इश्यू देर इज ऑफ पोल्युशन. वी आर नॉट सपोर्टिंग पोल्युशन इन एनी विच वे. So coal handling has to be done in a non-polluting way. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. सोनशीचे मायनिंग सध्या बंद उरतले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थंच्या 12 कंपन्यांक मायनी चलोवंक सध्या बंदी घाल्या. थंच्यो 12 तेच बरोबर दिवचले आनी धारबांदोडेच्या 6 मायनिंग कंपन्यांचो कन्सेंट टू ऑपरेट प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यान सध्या त्यो बंद उरतल्यो. मायनिंगाच्या धुल्ल्याचे प्रदूषण नियंत्रणा खाला दवरपा खातीर खर पावलां उखलपाची म्हूण कंपन्यांक मंडळान सांगला. ह्या कंपन्याच्या कन्सेंट टू ऑपरेटाचेर चर्चा करपा खातीर 5 मायांक मंडळाची फुडली बसका जावपाची आसा. मायनिंग येरादारीचे धुल्लाचें प्रदूषण खूपच जाता म्हूण सोनशेकार आक्रमक जावन रस्त्यार देवले आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दखल घेवची पडली आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सोनशे पावले.
प्रदूषणाचे प्रमाण पळोवन मंडळान कंपन्यांक आता धुल्लाचे प्रदूषण नियंत्रणान हाडपाक खर पावलां उखलूंक सांगल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बुधवारा मायनिंग कंपन्यांबरोबर मिटींग जाली. बसकेक मायनिंग लिजाचे कन्सेंट टू ऑपरेटराचेर चर्चा जाली. एअर पोल्युशन नियंत्रणाक हाडूंक कंपन्यांक मंडळान कांय सुचोवण्यो केल्यात. रस्त्याच्या दोनूय वटेन जिओ नेट फेन्सिंग लावचें. मीन येरादारी करतात ते रस्ते हॉटमिक्स जाय. मीन येरादारी करतात ते रस्ते रुंद जावंक जाय. रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवची पडटलीं. रस्ते नितळ करपाक व्हील वॉशिंगाचो वापर करचो. मायनिंग कंपन्यांनी ह्यो मुखेल गजाली 15 दिसां भितर करच्यो म्हूण मंडळान कंपन्यांक निर्देश दिल्यात. गांवांत यो वच करतना एंट्रीक रस्त्यार स्पीड ब्रेकर आसूंक जाय. 10 वर्सां जाल्ले ट्रक बदलचे अशी सुचोवणी मायनिंग कंपन्यांक मंडळान दिल्या. लाँग टर्म मेजरांत मायनिंग कंपन्यांक ट्रान्सपोर्टा खातीर बायपास रस्त्याचो उपाय सुचयला. ट्रान्सपोर्टेशनाचो वेळ 9 वरां वयल्यान 10 ते 12 वरां करचो अशी मागणी कंपन्यांनी बसकेत केल्ली. मायनिंग कंपन्यांच्या आदारान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची 9 सुवातेर एअर पोल्युशन मॉनिटरिंग स्टेशनां आसतलीं. बोर्ड चेअरमॅनाक 5 मायांक रिपोर्ट दितलो. बोर्डान सोनशेंतल्या 12 मायनिंग कंपन्यांक मायनी चलोवंक सध्या बंदी घाल्या. तशेंच कोडली, दारबांदोडा, सुकतळ्यातल्या प्रत्येकी 1 आनी शिरगांवच्या 3 मायनिंग युनिटाचेरूय मायनी चलोवंक बंदी घाल्या. मायनिंग बंद केल्ल्यान सध्या तरी सोनशी थंड. मात उपाय तात्पुरते येतात काय कायमचे? काय सोनशीकारांक परत रस्त्यार देंवचें पडटलें? ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कसले उपाय चालीक लावन घेतात त्याचेर थारतलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.